पास्काचे सातोळे मंगळार सुवाळा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान अध्याय 10 ओळी 22 ते 30। हिवाळ्याच्या समयार जेरुजाल्यान बेटोडेची परब चलताली। देव मंदिरान सालोमावाच्या तारांगणांत जेजू भोंवतालो तेन्ना ताचे भोंवतणी एकठांय जावन सुदैवानी ताका म्हटलें, केन्ना पर्यंत तूं आमकां दुबावान दवरतलोय? तूं अभिषिक्त जाल्यार आमकां सारकें सांग। जेजून तांकां परतिपाळ केलो, तुमकां हांवें सांगलां आनी तुमी सोत मानिनात। म्हज्या बापाची नांवी हांव करतां ती कामां म्हजे विशीं गोवाय दितात, पूण तुमी सोत मानिनात, कित्याक तुमी म्हज्या मेंढऱ्यांतली न्हय। म्हजी मेंढरां म्हजो थाळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात। तांकां हांव सासणाचें जिवीत दितां, ती केदीच इबाड जावची नात आनी तांकां म्हज्या हातांतली कोण काडून व्हरचो ना। म्हज्या बापान ती म्हाका दिल्यान, तो सगळ्या परस व्हड आनी म्हज्या बापाच्या हातांतली कोणाच्यानूच तांकां काडून व्हरूंक जायना। हांव आनी बाप एकूच। जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता। नियाळ प्रितीच्या भावा भयणांनो, देव आमचे कडेन उलयता, पूण आमी तें कशें आयकता काय? जितलो खोल आमचो भावार्थ तितली खोल आमकां देवाच्या उतराची समजणी मेळटा। वेगवेगळ्या मनशां वरवीं आनी वेगवेगळ्या घडण्यां वरवीं देव आमचे कडेन उलयता, पूण देवाचें आयकून घेवंक आमी फाटीं उरता। आयच्या दिसा आमी देवाशी परतून वचूंक, ताचो ताळो आयकूंक, ताचो संदेश आयकूंक आनी तो नियाळूंक देवाची कृपा आमकां एकल्याक मागुया। आमेन।